कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टुडेन हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। नोकरे खातीर थायलंडाक वचपाचो प्रकार गोंयकार तरणाट्याच्या आयलो आंगलट। केंद्र सरकारान म्यानमाराच्या सहकार्यान सुमार 250 तरणाट्यांक सुरक्षीतपणान काडले भायर। किडनी कॅन्सर आनी हेर गंभीर दुयेंसांचेर गोंयांत जातले संशोधन। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आनी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाची घेतले मजत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। म्हादय सारको गंभीर विषय सोडून संसदेत लावन धरला कोळशाचो मुद्दो। दक्षिण गोंयचो खासदार मिर्यादो फर्नांडिसाचेर आरजेच्या मनोज परबाची सणसणीत टिका। रेल्वे दोड्डीकरणाक लागून लोकांची घरां गेली तरी काडूंक ना तोडगो, मनोजाचो आरोप। आतिशी मार्लेनाच्या स्टेटमेंटाक लागून राजकीय पावण्यार नवो वाद। आप काँग्रेसी मदीं फिसकटले की युती उरतली कायम, फुडाराक कळटले। संसदेच्या चालू अधिवेशनात राजकीय आरक्षणाचे विधेयक करचे पास। उटा संघटनेची मागणी हेर 17 मागण्यांची फाटपुरवण करपा खातीर घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट। उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीपाची माहिती। पाड्या वाठारांत फुटली उदकाची मुख्य पायपलायन। हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेले फुकट। झुजा पावड्यार सुरू आसा दुरुस्तीचे काम। नोकरेच्या विश्वासान थायलंडाक वचपाचो प्रकार एका गोंयकार तरणाट्याच्या आंगलट आयलो। गोंयचो एक तरणाटो थायलंडाक कॉल सेंटरान नोकरेक गेल्लो, पूण थंय वचून ताका पश्चातापाचो धनी जावचो पडलो। पळयात पुराय बातमी। अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतिल्लो गोंयचो एक तरणाटो विदेशात नोकरी सोदतालो। इतले मजगती इंस्टाग्रामाचेर ताणें नोकरेची एक जायरात पळयली। थायलंडाक कॉल सेंटरात ही नोकरी आशिल्ली। पगार 60,000 रुपया, जेवण आनी रावपाची वेवस्थाय आशिल्ली। ह्या तरणाट्यान वेळ काडिनासतना जायरात प्रसिद्ध करप्याक व्हॉट्सॲपा वरवीं संपर्क केलो। एजंटान ताचे नोकर भरतेची प्रक्रिया पुराय करून ताका थायलंडाक धाडपाची वेवस्था केली। बँकॉकाक वचपा खातीर विमानाचे तिकीट काडले। 14 जानेराक हो तरणाटो टुरिस्ट विजाचेर थायलंडाक पावलो। थायलंडाक पावल्या उपरांत ताका एका रिसॉर्टान दवरलो। दुसऱ्या दिसा ताका गुपचूप एका बोटींतल्यान शीम हुपून म्यानमारात व्हेलो। म्यानमारात पावल्या उपरांत ताका होस्टेज करून दवरलो। ह्या तरणाट्याक विदेशी नागरिकांक खास करून अमेरिकन नागरिकांक फटवणुकीचे मेसेज करून तांकां लुटपाचें काम दिल्लें। ह्या कामात गोंयकार तरणाट्या सयत भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले सुमार 250 तरणाटे आडकल्ले। हो प्रकार केंद्र सरकाराक कळ्ळे उपरांत केंद्रान म्यानमार सरकाराच्या सहकार्यान ह्या तरणाट्यांक वाटायले। गोंयान जर आमी पळयले जाल्यार खुबशे भुरगे जे आसा ते म्हणजे हायली क्वॉलिफायड आशिल्ले भुरगे सुद्दां आतां कांयच एम्प्लॉयमेंट नाशिल्ले कारणान ते खंय तरी बेकार आसात आनी ताचे खातीर भुरग्यांक आतां खंय तरी गोंयान जॉब ना म्हणून ते भायर जॉब सोदतात आनी कसले जायराती किंवा कसली वेबसायट आसा ताचेर अप्लाय करतात आनी भायर वयतात आनी खंय तरी फोंडान पडलेल्याचे सुद्दां आमकां आयकुपाक येता। जाल्यार त्याच प्रमाणे आता एक म्हणजे 15 जानेवारीक एक असो इन्सिडंट घडलो आनी तो भुरगो जो आसा तो गोंयचो भुरगो आनी हो भुरगो एका एजंटाक ताणें कॉन्टॅक्ट केलो एका जाहिराती थ्रू आनी तो थायलंड वचपाक म्हणजे भायर सरलो। तो थायलंड पावलो सुद्दां जो एजंट आशिल्लो ताच्या थ्रू आनी थंय गेले उपरांत ताका खंय तरी म्हणजे इल्लिगली तांच्यांनी म्यानमार हांगासर व्हेलो आनी एक म्हणजे वेगळे अशें काम ताका करपाक लायले आनी ऑनलायन जे फ्रॉड आसता ते करपाक ताका लायले। ताचे उपरांत तो थंयसर ताका जेन्ना कळ्ळें की आपणाक ह्या म्हणजे हांच्यांनी सगळ्यांनी जे आसा म्हणजे बंदिस्त करून दवरला म्हणजे हॉस्टेज करून दवरले उपरांत म्हणजे तो भुरगो जो आसा तो म्हणजे आपणाक जॉब नाशिल्ल्या कारणान तो आशेन थायलंड गेल्लो पूण खंय तरी ताका थंयसर बंदिस्त केलो आनी हे जे प्रकरण आसा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कळ्ळे उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्यानमार जे सरकार आसा तांचे
सहकार्यान हे जे भुरगे जे आसा म्हणजे गोंयचो जो भुरगो गेल्लो ताका खंय तरी सोडून हाडल्या, त्याच प्रमाणे फक्त हेकाच न्हय तर 250 भुरग्यांक जे आसा ते म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान थंयसून तांकां सोडून हाडलेले आसा. जाल्यार हे जे भुरगे आसा ते वचपाचें कारण म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट नाशिल्ल्या कारणान भुरग्यांक खंय तरी बेकार घरा बसचें पडटा आनी लोक भायर वचपाचें चिंतता. ताचें कारण म्हटल्यार हांगासर गोंयान काम नाशिल्ल्या कारणान हे चिंतप जाता. जाल्यार सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर, कॅमेरामॅन यश सईद. गोंयान किडनी आनी कॅन्सर सारकिल्ल्या गंभीर दुयेंसांचेर संशोधन करतले. ह्या संशोधना खातीर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आनी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाची मजत घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. भलायकी सेवा संचालनालयान फुडाकार घेवन ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान गोंयांतल्यान सुमार 1 लाख लोकांची चांचणी करपाची मोख दवरल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. आमी ताका म्हणटा की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस, इवन जो किडनी डिजीजीस, हार्ट डिजीजीस, अशा पद्दतीचे जे क्रॉनिक इलनेस आसा ते प्रायर डायग्नोसीस जावपा खातीर ह्या स्टडींतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो. जे कशा पद्दतीचे डिजीजीस, नॉन क्रॉनिक डिजीजीस जाता, कित्या खातीर जाता, एज रायटली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस सेट, म्हणजे हेजेन आमकां डायटरी कितें आसा काय, एनवायरॉन्मेंटल कितें आसा हाजेर, आनी एज अ डीन जे डॉक्टर बांदेकर हांच्यांनी एक्सप्लेन केल्या त्या प्रमाणे प्रिवेन्शन्स आमी कितें कितें घेवपाक जाय ताच्या खातीर आमी एडवायजरी जर इश्यूज करपाच्यो आसत जाल्यार वॉट टायप ऑफ एडवायजरीज वी कॅन इश्यू फॉर द पब्लीक इन लॉंग रन. आमकां एक स्पेसिफीक रिजन आमी जेन्ना म्हणटा की काणकोण सारकेल्या भागांत जर आमकां किडनी डिजीज चड मेळटा आसत जाल्यार प्रायर तांच्यो सॅम्पल्स घेतल्या उपरांत थंयसरले बाकीचे आमकां तांकां एडवायजरी इश्यू करपाक मेळटली की दीस टायप ऑफ डायट यू हॅव टू फॉलो, दीस टायप ऑफ एक्सरसायज आसतली, वॉट एवर द थिंग्स. बट हाजो लॉंग रन फायदो जो आसा पळय तो गोंयच्या लोकां खातीर विशेश करून हांव म्हणटलो म्हणजे गोंयच्या सरकारा खातीरय आसात. आनी दीस वील डिसिजन फॉर अनदर 20 वर्सां हो कंटिन्युअसली स्टडी चलतलो. ताच्या खातीर येता त्या जनरेशनाक तेजो खूब मोठो फायदो जातलो. सो परत एकदां ह्या समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन, गोंयच्या सरकारच्या वतीन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, गोवा मेडिकल कॉलेज, ताच्याच बरोबर आमचे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आनी ऑक्सफोर्ड्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा की अशा पद्दतीचो लॉजिट्युडिनल फ्लोअर स्टडी हो पयलेच फावटी गोंयांत डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो. अदरवायज रेस्ट ऑल बाकीचे जे स्टडीज आसा ते सदोदी तुमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज आपल्या कॉलेज आनी डिपार्टमेंटल लेवल वेगवेगळे करीत आसा. बट थोरो स्टडी इतलो डीप रुटेड स्टडी जो करप ही इनिशिएटीव तांची तोखणाय करीत तितकी कमी. हांव खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. कर्नाटकान काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयल्या तेन्ना सावन गोंयच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी म्हादयच्या विशयाचेर उलोवप बंद केला. म्हादय सारक्या गंभीर विशयाचेर उलोवचें सोडून संसदेंत फकत कोळशाचो मुद्दो लावन धरला. हांगा रेल्वे दुट्टीकरणाक लागून लोकांची घरां गेली तरी हो विशय सुटावो जावंक नाशिल्ल्याची सणसणीत टिका आरजीच्या मनोज परबान दक्षिण गोंय खासदार विर्यादो फर्नांडिसाचेर केली. आयकात. जेन्ना म्हादयचो आमी TFMA मुवमेंट केल्लो तेन्ना आमकां प्रश्न येयल्लो, आमकां प्रेस भावां कडल्यानूय प्रेशर येयल्लो की तुमी कित्याक वचना, ते सेव म्हादय वांगडा कित्याक वचना. आयज ती सेव म्हादय खंय आसा? ज्या दिसा कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेस सरकार जालो त्या दिसा सेव म्हादय न्हिदली. जे काँग्रेसचे 2 लिडर व्हडले एवरी टायम वचून आझाद मैदानाचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, एवरी टायम म्हादयच्या नांवान बोवाळ मारताले, ते खंय आसा आतां? ते खंय तोंडां तरी दिसता तेंची? तो सॉल्व जालो, इश्यू सॉल्व जालो. आमी तांकां सांगलेलें की तुमी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा काडा, खानापूरच्यान थंयच्यान पदयात्रा काडया, वयल्यान आनी घाटा वयल्यान देवा देवया म्हणून गोंयांत. आमी सांगलेलें कित्याक येवंक ना? आमी सांगलेलें आमच्या वांगडा बेंगलोर या. अमित पाडकराक सांगलेलें, युरिया आलेमांक सांगलेलें आमच्या वांगडा बेंगलोर या. आमी या बेंगलोर मेळया तुमच्या सरकाराक आनी रिक्वेस्ट करया. तुमचो काँग्रेस सरकार गोंयचे बरें चिंतता न्हू, तुमचो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सगळी गोंयचे बरें चिंतता न्हू, हितचिंतक न्हू, जाल्यार तुमी या मरे आमच्या वांगडा, थंय या, उलोवया तेंच्या कडेन, सांगया बाबा म्हादय तुमी स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट. नाका बीजेपीचो सरकार येता तेन्ना तांकां पळोवनी करपाचें काय ना. ते बीजेपी पाट घालताच, आमी तांकां बरें म्हणना, ते पाट घालतात. जाल्यार तुमी जेन्ना बरें म्हणटाले तुमी कित्याक वचना? आयज तेचो MP निवडून येयल्लो, आपूण गोंय राखतलो म्हणून. आतां काल तेजें भाशण तो व्हायरल करता आनी ते येता मिडियाचेर, तो भाशण केला. म्हादयचो कित्याक एक शब्द येवंक ना? एवरी टायम कोल 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 म्हणून थंय लोकांची घरां गेली, डबल ट्रॅकिंग जालें, कांयच बंद जावंक ना. एवरी डे लोकांक थंय विलेजरांक येवन रस्त्याचेर येवचें पडटा. कितें केलें तुवें? तूं कोळसो म्हणून जो बोवाळ मारता, कितें केलें? कितें MP जावन केलें? कितें बंद जालो? कोळसो, डबल ट्रॅकिंग बंद जालें, कितें बंद जालें? सागरमाला प्रोजेक्ट बंद जालो, भारत माला बंद जालो, कितें बंद जालें?
म्हादयचो एक शब्द तेणी असेंब्ली पार्लिमेंटान वचून काडूंक ना. जी म्हादय जर गेली जाल्यार 90% लोक उदकाक रडटले. नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट हे जातलो, तानेन सामको मरतलो. आनी तेंच उदक सावथाचें उदक नॉर्थान येतलें सावथाचे लोक मरतले जाल्यार तें उलयना कित्याक तो? कित्याक तेंचो सरकार आसा आनी तांकां ते कर्नाटका बेनिफीट दिवपाक जाय. काँग्रेसीचेर आरोप करून एकला चलोची भुमिका स्विकारतले म्हूण सांगपी आतिशी मार्लेनाच्या स्टेटमेंटाक लागून राजकीय पावंड्यार नवो वाद निर्माण जाला. आतिशीच्या आरोपा उपरांत गोंयांत आम आदमी पक्ष काँग्रेसीच्या नेतृत्वाखाला युतींत वांटेकार जातलो काय एकला चलोची भुमिका आपणायतलो हे येणाऱ्या काळांत स्पश्ट जातले. काँग्रेस विश्वासघातकी, ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात. गोंयांत जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी 2027ची विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर लढटले अशें आम आदमी पार्टीची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान उलोवन दाखयल्लें. तिच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो आनी काँग्रेसी वांगडा युतीत आशिल्ल्या विजयाक विचारल्यार तो सांगता आपाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांक युती केल्ली जाय. ताका लागून आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी तांचो आमदार वेंझीन कितें तो निर्णय घेवचो अशें ताचें म्हणणें. एक म्हणल्यार तिने म्हणलं ते काँग्रेसी बरोबर करपाना, हांवें उत्तर दिवप ते सारकें जायना. दुसरें की जो पक्ष आपूण कितें करूंक सोदता पयलेच दिसा तो अलायन्साचेर जर उलोवंक ना जाल्यार कोण जॉयन जातलो? आनी ताजे फुडें आफ्टर हॅविंग लॉस्ट दिल्ली तांकां मातसो मार बशिल्लो आहा. ते पयलोच पांय गांवाचे भायर घालप आनी थंय बी अलायन्साच्यो खबऱ्यो जर उलयल्यो जाल्यार ती फ्राकेस जातली. म्हणटकच ताणें तें पोस्चरींग केलां. तांचे लोकल युनिट इन्क्लुडींग देअर ऑर्गनायझेशनल प्रेसिडेंट हेड आनी तांचो लेजिस्लेटीव पार्टी हेड तांचे जे स्टेटमेंट आयल्यार ते दुसऱ्याच भशेन आहा. ते सगळे एक जावन करूंक जाय अशें म्हणिल्लें आहा ताणें खुबदां. सो म्हाका दिसता हें तांणी दोगांनी बसून ते कितें ते विचार करूंक जाय. म्हणून एक साहजीक आहा की खंयचोय मनीस जो आपलो पक्ष घडोवपाक आनी आपलो ऑर्गनायज संघटना बांदपाक येता तेन्ना तो अलायन्साचेर उलयना. तितले आमकां एक्सपिरियन्स आहा की हे सगळे पोस्चरींग दीस खूब आहा आनी दीस जशे वाडटले तेन्ना आमकां कळटलें कितें जातलें. तेन्ना सगळें एक जावचेच पडटलें आनी एक जालें ना जाल्यार मनीस जे जो कोण जायना ते एक्सपोज जातले. दुसरे वटेन आतिशीन केल्ल्या आरोपांचेर आनी युतीच्या निर्णयाचेर काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकार म्हणटा युतीच्या बाबतीत केंद्रीय फुडारी जो निर्णय घेतलो ते आमकां मान्य आसतले. आयकात ताचें म्हणणें. सुनील बाबा, ते काल आतिशीन गोंयान येवन स्टेटमेंट केला की तांकां गोंयान ते काँग्रेसी वांगडा कांय युती करची ना म्हणून. सो तुमी हे कशें पळयतात? आमी म्हाका दिसता हाजे पयलीं सारकें क्लियर केला की अलायन्स म्हणटा हो सब्जेक्ट पार्टी हायकमांड डिसायड करता आनी पार्टी हायकमांडाचे डिसिजन लोकल बॉडीचेर बायंडींग आसता. सो अजून इलेक्शनां जावपाक 2 वर्सां आसा. तो जेन्ना सब्जेक्ट येतलो ऑन द टेबल तेन्ना तो पार्टी हायकमांड लेवलाचेर डिस्कस जातलो आनी जे वॉट एवर हायकमांडाचे डिसिजन आसतले ते लोकल लेवलाचेर बायंडींग आसतले लोकल युनिटाचेर. गोंयांत एकला चलोची भुमिका घेवन भाजपाची बी टीम कोण हे आम आदमी पार्टीन दाखोवन दिल्ल्याचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता. आनी हे गांवांत रावन रस्त्यार रावन आरजी बी टीम म्हणटाले, व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां दिताले, व्हडल्या व्हडल्या हेचेर मंचाचेर वचोन कॅम्पेनिंगाक वचोन आरजी बी टीम आरजी बी टीम आरजी बी टीम म्हणटाले. आयज बी टीम कोण? आनी हांव लोकांकूय विचारपाक सोदता, जे लोक आमचेर प्रेशर हाडटाले हेंच्या वांगडा वचा म्हणून, हांव तांकांय विचारपाक सोदता, जेन्ना तुमी आमचेर प्रेशर हाडटाले जेन्ना आमी तुमकां सांगताले हे फोटींग हे गठबंधन उरपाचें ना, हे फक्त आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक केल्लें तितल्या टायमाचे गठबंधना आमी तुमकां सांगताले तेन्ना आमकां लिटरली आमच्या भुरग्यांक टॉर्चर करताले. फोनार फोन, मेसेजीचेर मेसेजी. आयज तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज कित्याक आमी वचनासले ते. आयज जर हें जाल्लें आयज परतें आमकां तुमी क्वेश्चन करपाचें की तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक गेल्ले काय म्हणून. आतिशीच्या राजकीय स्टेटमेंटा उपरांत आमी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी आमदार वेंझी वेगसा कडेन संपर्क केलो पूण दोगांयनी फोन घेवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विधानसभा वेंचणुके खातीर गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचें अशी मागणी उटास संघटनेन केल्या. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत राजकीय आरक्षण मेळचें तशेंच सध्या सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या अधिवेशनांत राजकीय आरक्षणा संबंदीत प्रलंबीत आशिल्लें बिल पास करचें अशें उटा संघटनेचे पदाधिकारी तशेंच गोंयच्या 12% एसटी लोकांची मागणी आशिल्ल्याचें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पश्ट केलें. जी अनेक वर्सांची आमची मागणी आसा
2003 साकून जेन्ना गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक जेन्ना गोंयांत एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाची आमची मागणी आसा की आमची अनेक मागणी आसलो पण प्रामुख्यान तेतूंतल्यान मेन आमचो एक डिमांड आसलो तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन, जाका लागून अनेक आंदोलनां जालीं, विधानसभेचेर मोर्चा जालो, जनजागृती यात्रा जाली आनी बाळ्ळे हांगा 2011-25 एक प्रखर अशें आंदोलन जालें. 2007, 2012, 2017 आनी 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार की बाबासाहेब आंबेडकराची घटनेक आमी मानतात, प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात तांकां सगळे तरेचे राखीव हे जो रिजर्वेशन जे आसात जावं एज्युकेशन जावं पॉलिटिकली सगळे मेळपाक जाय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेची नेतृत्वा सकयल उठा संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदां आमी दिल्ली गेले आनी त्या अनुसार पार्लमेंट निवडणुके पयलीं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आनी तें आश्वासन तांणी दिल्लें त्या प्रमाणे 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात. त्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आनी पासिंग स्टेजीचेर तें बील पास जावपाक शकलें ना. खबर आसा कारणान पार्लमेंट एडजर्न जालें. कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट सुरू जाल्लें आसा. आमची उठा संघटनेचे पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बील आसा ते पास जावचें. इलेक्शन ड्यू आसा ते 2027 आसा. आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजे रिजर्वेशन आमकां मेळटली ही व्हडली उमेद. आमचे केंद्र सरकार आसा, जे सरकाराचे मोदी बाब प्रायम मिनिस्टर आसात आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात हांचे कडच्या तमाम आमच्या गोंयकारांची ST समाज बांधवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा. आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोन्ही सरकाराक मागणी करतात. पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा. हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठपुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसलो. पाड्ड्या सळावली धरणाची मुख्य उदकाची पायपलायन फुटली, ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. ही मुख्य पायपलायन फुटिल्ल्यान साश्टी माल तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. बुधवार मेरेन ह्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम जातले अशें थळावो पंच शैलेश जोतकार हांणी सांगलें. सकाळी जवळ जवळ 12-12:30 म्हणल्यार म्हाका फोन येयलो की पारोडे हांगा लायन फुटलेली आसा म्हणून. हांव सायटीर तेकोन आशिल्लो, रोखडो सायटीचेर येयलो मागीर कन्सर्न टेक्निकल असिस्टंट शेटकार आनी हांव दोगूय सायटीचेर येयले. सायटीचेर पळयल्यार उदकाचो मोठो फवारो भायर सरता. थंय दोन आमचे 2 सायटीक पळय गेल्यार 15 आमच्यो 2 लायनी आशिल्ल्यो. एक दोनी 40 mm IMS, एक जायकाची आनी एक ओल्ड लायन. जवळ एक आसा ती 2008 घातलेली आनी दुसरी 2016 घातलेली. उदकाचो प्रेशर चड आसल्या कारणान म्हाका ती आयडेंटिफाय करपाक मेळना खंयची फुटला आसतली ती म्हणून. पूण ट्रेस करपाक लागून हांवें पयलीं दोनूय लायन बंद केल्यो आनी दोनूय बंद करतकीर म्हाका फ्लायट खंयचो व्हायल दिसपाक लागलो. व्हायला म्हाका कळ्ळें की ती आमची ओल्ड लायन आसा म्हणून. तेन्ना रोखडीच हांवें न्यू लायन हेंची रोखडी चालू केली आनी ओल्ड लायन कंप्लीट बंद उडयली. आतां डिवॉटरिंग चालू आसा, तें आनी एक वरभर लागतलें. हो इन्सिडंट जवळ जवळ 12-12:30 इतल्यान जाल्लो. आनी एक वरभरान तें उदक सगळें सुकतलें. आतां हें उदक अफेक्ट कोणा जाला? उदक कोणा बंद जाला? सगळ्या मारगांव सालसेट एरिया आनी मारगांवा लोकांक उदक कमी मेळटलें. एक लायन ऑलरेडी चालू आसा आमची 48 एक चालू आसा, न्यू आसा ती चालू आसा. पूण तें उदक सगळ्या तितलें मेळपाना. लोकां अपील करता तूं उदक मातशी कमी वारोच म्हणून ना सद्याक कशें आसा, हे दोनूय लायनीचेर टॅपिंग आसता. जेंका उदक व्हड मेळटा तेंका फूल प्रेशराचें उदक मेळटलें. तेंगे टॅपिंग न्यू लायनीचेर आसा तेंका सगळें मेळटलें. ओल्ड लायनीचेर आसा तेंका कोणाक कांय मेळचेंच ना. आनी हें केन्ना म्हणल्यार काम? आतां आमचें काम चालू आसा, डिवॉटरिंग अजुनूय जावना.
ताका आनी जवळ एक वर 1.5 वर्स मारून वयतले तेन्ना नंतर आमी एक्चुअल काम चालू जातलें पूण आमी एका मागीर जरी रातचो लेट सुद्दां जालो जाल्यार सुद्दां आमी सगळें काम सोंपोवन वयतले आनी जावन आनी एक 2-3 वरां लागतली अशें म्हाका दिसता. हळदणच्या सेंट थॉमस स्कुलाच्या एका 10 वर्साच्या विद्यार्थ्याक आणि ताच्या आज्याक अनवळख्या मनशान मारपीट केली. या प्रकरणात संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकान म्हापशें पुलिशेन कागाळ दाखल केली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हळदणच्या सेंट थॉमस स्कुलाच्या एका विद्यार्थ्याक ताचो एक वर्ग इश्ट त्रास दितालो. हे विशीं विद्यार्थ्यान मुख्याध्यापका कडेन कागाळ केल्ली. ह्या रागान ताच्या वर्ग इश्टान एका अनवळख्या मनशाक धाडून त्या विद्यार्थ्याक आनी ताच्या आज्याक बडयलो. ह्या प्रकरणात संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकान म्हापशें पुलिशेंत कागाळ दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मागीर आज डॅडी गेलो म्हणून ताका मारले दिसता. ते 4-5 लोक रावले आनी ताका आडवलो. हो पुश करून धांवन येयलो. पापा येयलो म्हणून धांवन येयलो. ग्रँडफादर येयलो म्हणून धांवन येयलो. धांवन येतर हो म्हणटा डॅडीन विचारलें ताका कित्याक रे ताका मारता म्हणल्यार ताका म्हणलें हिंगा यो रे म्हाज्या बापाय कडेन उलोवपा यो म्हणलें. म्हाका खबर नासलें डॅडी खबर नासलें तेमी येताना दांडे बिंडे घेवन येयल्ले म्हणून. डॅडी बायकाच्यान देंवता म्हणल्यार डॅडीचे फटाफट मारून लागलो. फटाफट डॅडीचे मारता हो देंवलो आनी डॅडीक मारता म्हणून हाडून हेजेर मारले त्या दांड्यार. कोण तो खबर ना वळखना. तो तर ताका वळखना. हांवें केन्ना पळोवंक ना ताका. तेणें म्हाका पळोवंक ना भुरग्यांक वळखना. ताका आतां विचारलें तूं वळखता त्या भुरग्यांक ना म्हणून. तूं कशें मारलें म्हळ्यार उगी रावता तो. पुलिसान ताका तापयले. तो लकीन त्या चेड्यान कोणाक घेवन येयल्लो दादल्याक एकल्याक. लकीन तो चेडो हेजो क्लासमेट. तेमी येतानाच घेवन येयल्ले. ते भुरग्यान हाडलेले. भुरग्यान एक दादल्याक घेवन येयला 45 एज दिसता तेजे. तो दादलो कोण खबर ना. तो म्हणटा आपलो डॅडीचो फ्रेंड तो म्हणटा. आनी हेका आपयलो आपलो डॅडी आपयता म्हणून आपयलो आनी मारूंक लागलो. त्या भुरग्याचो डॅडीचो फ्रेंड खंय तो. ओके. तो कोण गवंडी काम करता. भायलो तो गोंयचो न्ही तो भायलो कोण. कित्याक म्हाका जस्टीस जाय. त्या भुरग्याक बी चेड्याक स्कुलाच्यान काडपा. असले भुरगे उरले जाल्यार फाल्यां सगळीं भुरगीं तशीं जातले. आनी सारको गुंडा टायप तो भुरगो. आनी ऑनलायन रिस्पेक्ट दिल्यार कांय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर हळदणच्यान स्नेहा असोटीकार. वडगांवच्या वेस्टर्न बायपास रस्त्याचेर कोयराच्यो राशी साचल्यात. दिसान दीस वाडत आशिल्ल्या ह्या कोयराच्या समस्येचेर कोणूच कारवाय करिनात म्हूण थळाव्या जॉर्ज बॉरेटोचो आरोप. ह्या रस्त्या वेल्यान यो वच करप्यांक ह्या कोयराक लागून त्रास सोंसचे पडटात. भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून ह्या कोयराच्या समस्येचेर कितें तरी उपाय काडचो म्हूण थळाव्या जॉर्ज बॉरेटोची मागणी. लोक वाचले पांय भरताले. आतां पांयान चुको उडयताय. कितू जाणां कितू हें करतले आमी. आतां पंचायत म्हूण कितें करतली म्युन्सिपालिटी म्हूण कितें करतली. तेमी प्रोविजन दवरपा जाय. भोव कोण हे फ्लॅटां आहाय तेंच सांगता ती बरें कोण आहाय ती वचून उडया गार्बेज. आतां रोड पिडे कोणालो. त्या गोंयच लोक भायर लोक येता चोवपा दिसना. ही येता पूण तुवें गार्बेज दाखयली ती. ते आमकां मातशें लॉ घेवची गार्बेज लागून. गव्हर्मेंट पिडब्ल्यू मागोन एक बरो प्रोविजन करे. ही बाबा गाडी डंप करपाची सकाळ मागीर कलेक्ट करपाची. त्या रोड हे जावपाना. नाही सुणी गोरू खातात. सुणे गोरवां गोरवांचो वयता थंय सगळी प्लास्टीक चापताय आनी ते सुण गाडी रस्त्यार उडयताय. आनी लोक एक्सिडेंट जाताय. मागीर कितें आनी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हड प्रॉब्लम म्हणटा कितें आमच्या गोंयकारांक ना पिडे जाता. परत येता तेमगे थंय आखी गार्बेज ऑन द रोड म्हणून. सो हांव मागत हांवें गव्हर्मेंट पिडब्ल्यू करे मातशें लक्ष दवरे आनी कितें करूया. कित्याक तूं म्हणटा हायवे पिडब्ल्यू लागत म्हणून आमकां लागना म्युन्सिपालिटी आनी गार्बेजी एका पंचायतीक. सो तुमी कितें एक्शन घेया थिंगा. कापेश्वराच्या देवळा संदर्भात दोनूय गटांनी एकठांय येवन सोल्युशन काडचे. दोन गटां मदीं फूट घालपाचो आमचो कसलोच यत्न ना. कापेश्वराचें देवूळ हे नव्या जाग्यारूच जातलें. कापेश्वराच्या मूळ जाग्याचेर घुमटी जाय जाल्यार बांदून दिवंक शकता पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे सांगता. कापेश्वराच्या देवळा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्या उपरांत मंत्री खंवटे उलयलो. जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता. तशेंच बाकीचे आमचे भावीक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदतात. ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात तर तांकांय थंय वेवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो. दोनूय सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो. आनी दोनूय सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचें. शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचें ना. जाल्यार हे विचार सारके सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा.
तरी कोण आनी कितें करतलो जाल्यार मागीर तांकां आमी कांय म्हणूंक शकनात, कित्याक हाज्या फुडें आनी कांय वाट ना. ताज्या खातीर दोगांचे प्रसाद जे जाले, दोगांचे विचार समज धरले, दोगांकूय वेवस्था करून दिवपाची. हांगाय एक बिल्डरां कडेन उलोवन रस्त्यार काय येवंक मेळना. सो घुमटी तांकां बांदपाची समज विचार आसा, तांचे मनान आसा की थंय करचें म्हणून त्या स्थानार, थंय त्या स्थानारूय आमी 10 स्क्वेअर मिटर 10 कितले 15 स्क्वेअर मिटर ते बिल्डरा कडेन ऑलरेडी उलयल्या, ते इयरमार्क करून दितले. ते थंय सगळें करून वेवस्था दिवंक जाय. थंय वेवस्था करून मुख्यमंत्र्यान सांगलां करून दिवया. त्या वेवस्थेक सगळ्यांनी लोकांनी कंट्रिब्युशनूय करताले, तांकांय करूनी. तशीच हे आमचे बाकीचे ग्रामस्थ जे सगळे वेताळ देवळान सुकूर गेल्ले, तांकांय प्रसाद जालो. तांकां थंय ब्राह्मणाचे थंय तांकां करपाची आसा आनी वयर आमचे देव काप्रेश्वराची मुर्ती स्थापना करून बरी वेवस्था तांकां देवूळ बांदपाक जाय. तांकां समज थंय बांदपाक जाय जाल्यार पूर्ण तरेन सरकारूय तांकां थंय बांदून दिवपाची वेवस्था करतलो. कित्याक देव काप्रेश्वर शिमे भितर उरपा जाय हें ताणें दोनी कडेन सांगिल्लें आसा. आनी खंयच हें ना की तो हांगा आसा काय थंय आसा की तातूंत हांव वचचो ना. पूण दोगांकूय समज प्रसाद जाला, दोगांच्या थंय विचारान सरकार एन्श्योर करतलो की हो विचार दोगांचे रिस्पेक्ट करून दोगूय जाग्याचेर कशें जाय तशें तांकां वेवस्था तयार करून दितले. एप्रिल सावन सुरू जावपी नव्या शिक्षणीक वर्साच्या निर्णयाक पालकांनी विरोध करून उच्च न्यायालयात हे विशीं याचिका दाखल केल्या. सगळ्या शिक्षण तज्ञांनी मेळून विद्यार्थ्यांच्या हिता खातीर हो निर्णय घेतला. सर्वेक अडचणी येतल्योच, पूण तांचे कडेन जुळोवन घेवप गरजेचें आसा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. तशेंच हो निर्णय घेवपा फाटलो हेत आनी परिणामाची म्हायती सरकार उच्च न्यायालयात सादर करतले अशेंय पांगम हांणी सांगलें. See, this petition is filed by some of the parents to say that this change in status of the academic year from this academic year or year onwards is not done properly, in the sense that they say that there was no proper consultative process, there was no proper debate. Those type of allegations are made, but as a matter of fact there were detailed discussions, debates, and there were studies conducted based on that change has been adopted. So therefore now today the matter came up, this issue was raised. We explained to the court that this change has happened after due deliberation. Now the matter is fixed after 1 week. For the purpose of filing of the reply, we will file the reply. Central government will also file a reply. We will place before the court what debates that took place, what were the deliberations, what was the decision of the government in the file, that will be disclosed to the court. When we explain to the court that as far as this change is concerned, even the last year, this academic year was supposed to hold the classes, or it was supposed to end in the and 30th of April, and this year also up to 30th of April there will be classes, but there will be classes only up to 11:30. Thereafter there won't be classes. This will happen up to 30th of April, and in June the classes will resume. We tried to explain to the court that this is not going to prejudice so much to anybody. In fact, we pointed out to the court the fact that the classes are supposed to start at 11:30. It's itself an indication that due precautions are taken. The government and the experts, that is the education department and all academicians, they are well aware of the problems, and they have taken a decision in the interest of the students. In fact, this is one step towards the implementation of the new education policy. There is a delay as far as the state is concerned, but the rest of the country has already moved on. In fact, this is not the only time or only board or only state where this starting of the academic year from April is contemplated. In fact, there are several other states and several other boards under which this academic year starts on this particular day. So it is something which in my view is required, and that is the view of the state government also, that is for the betterment of the student and betterment of the education system as such. So this initial hiccups and opposition, we can understand that, but I think we should adjust, and now we should move on with this. So that is what we pointed out to the court, and the court has given us time to file a reply. There is no stay or anything granted by the court. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.